आयज हे सगळे इश्यू जेन्ना ओपोजिशन करता स्पेशली काँग्रेसीन आयज मोठी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली वास्को असल्या टायमार BJP मातशी बॅकफुटाचेर आहा पण सगळ्यान बरो डिफेन्स केलो तो सुदीन ढवळीकरान तेणी सांगलें बाबा हो DPR जातालो तेन्ना केंद्रान काँग्रेसचें सरकार स्टेटीन काँग्रेसचें सरकार 2008-09 अशें कितें तरी आपूण त्या सरकारान मंत्री आशिल्लो म्हणून आपूण तो एक वेगळो भाग पण तेन्ना कित्याक ओपोज करनासली काँग्रेस आतां कित्याक वायट दिसपाक लागलें तुमकां सो तुमचें सरकार जेन्ना तो DPR करतालो तेन्ना तुमचो ओपोजिशन खंय आसलें अशें करून आनी हें जाता आयज घडटा जाल्यार आज फक्त आम आदमी पार्टीन आनी RJPनच ओपोज करप काँग्रेसीक नैतीक अधिकार ना सो फक्त आम आदमी पार्टी RJP आनी प्रोबेबली गोवा फॉरवर्ड तेन्ना विजय काँग्रेसीक आशिल्लो सो घडये तो म्हणटलो की गोवा फॉरवर्डाक आज अधिकार ना म्हणून ओपोज करपाचो असो चलना तें आर्ग्युमेंट घेतलो जाल्यार एक्चुअली तो म्हणटा की ते जर आयज घडटा जाल्यार ताका त्या वेळची काँग्रेस जबाबदार ते घडटा म्हणून ओके सो हे हो पडटा तुका आर्ग्युमेंट ते काडून वेरून सगळे घाले काँग्रेसीचेर केन्ना अशें दिसता की ते विशय सोडून पॉलिटिकल वन अपमॅनशीप एकमेकाक हें करपाक हें जाल्यार काय दिसता म्हणजे लायक वेदर इट इज कोल वेदर बट कोलाचेर मुख्यमंत्र्याचे तरी स्पश्ट स्टेटमेंट आहा न्ही की आपूण हँडलिंग कॅपॅसिटी वाडोवपाक दिवचो ना म्हणून Are you not satisfied with that? No, absolutely not, Pramod. You know why? Because 2021 CM statement केल्लो that time the CM had made a very categorical statement on the floor of the house that coal handling will be reduced by 50%. I'll tell you the date also, November 14th, 2020. Then statement केल्लो आणि 50% reduction म्हणून. If you go by 50%, even if you say 10 million tons आशिल्ले जाल्यार आयज 5 जावंक आशिल्लो or 5 or 6 whatever. Today we are crossed 9 and we are now heading towards 19 and my subsequently 41 खंय पावता आणि आता हे जरी म्हणटा की आपण वाडोवपाक दिवचो ना म्हणून म्हाका सांग 37 कोण आसतलो 37 कोण CM आसतलो कोण आसतलो गव्हर्नमेंटान मागीर आमी तेन्ना सांगतले तशें काँग्रेसीन केला DPR म्हणटा तशें आमी सांगतले ते BJPन करून गेला म्हणून सो एक फुडल्यो काणयो नाका आत्तां हे तांकां आमी रोखूं शकता काय जाल्यार जावं शकता म्हाका दिसना कितें जातलें म्हणून कारण सगळें जाल्लें आसा ऑलरेडी आनी हो अत्यंत म्हत्वाचो विशय आसा गोंयच्या बाबतींत कारण जशें आमी सुरवातीक उलयले की एकदां सांगता एक मागीर दुसरेंच घडटा मागीर बोवाळ जाता मागीर परत आमी रिअलायनमेंट करतात परत एक 6 म्हयने वतात परत ताजेर बोवाळ जाता आनी ह्यो गजाली लौकीक चालूच उरतात